हाय ग्रेस फॅमिली. कशा आहे तुम्ही सगळी? समजत आता सगळी बरं आहे म्हण. ओके सो आयचंय आमी आतां भायर सरताय मारगांव वचपाक आनी मुगेलें सिम कार्ड चलना सो ते मातशें कोताय सिम कार्डा काम करूं येयलें आनी एशली आयज वयता बॅक टू ओमान रे बेबी. दादा गोईंग वचनाक मुजा उलटो याड हुई. ओके ओके ओमान सोटो याड हुई आपण. ओके 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 सो आयज एशली वयता आनी तेगे थोडे शॉपिंग आहा आनी मुगले सोमतें धाडा जायत आहा घराक वचची घेवपाची सो मागीर लोड जातो न्हू आतां वयताच सो तेका म्हळें आतां घेया बेग बेगी आनी तूं व्हर बेडशीट्स बी जाय म्हाका बरी फिटेड वन्स सो ती घेताय. ओके आनी जालें आतां आफ्टरनून पायस जाता तो इवनिंग फ्लायट ते गेली येतो मरे बेगीन येतो. ओके सो चल वयते आतां मागीर मेळटाय तुमकां. ओके बाय. सो आतां आमी येयल्याय वेस्ट सायड. एशली थोडें शॉपिंग करूं जाय हें व्हरपाक थोडीं टी शर्ट्स सो आमी येयलें वेस्ट सायड. सो आमी येयलें एज डिपार्टमेंटां सगळे घरा वस्तू न्हू रे. वेस्ट सायड येयले आयज धाडा वयत न्हू. हय वेस्ट सायड येयलें गायलो हें सो धाडाको दिन कितें धाडूं जाता. एशली आयज वयता बॅक टू ओमान. डाडा गोईंग न्हू रे. हय सो तेका दिन कितें धाडटा सगळें शॉपिंग करून थोडेंशें. हेचो हिंग येयला हांवें बेडशीट्स फिटेड बेडशीट्स बऱ्यो आहाय इश्यो वेस्ट सायडा सो त्यो आयज एशली वतलो ओमान. ओके होच सामान दिन धाडटा एशली कडेन आनी एशली आतां वचून परफ्यूम चोयता. सो हेचो हिंग जालें आमगेलें शॉपिंग. बेडशीट्स घेयले थोडेशे एशली नंबर टी शर्ट्स घेयले आनी आतां वयता आमी हिंगसो भायर सरताय. सो वचोय सारको बोवाड बोवाड जालो घरा आक्को मामी ती येयलोली एशली वयत न्हू सो ताका लागून ती येयलोली. हेचो आतां एशलीगे टायम जालो वचपाचो आनी हांव हेचो लास्ट मिनट विडियोज ट्रान्सफर कोता पेन ड्रायव्हा इसरोले. ओके वचय वयता मरे सोणू येतो मरे बेगीन फास्ट आं बेगीन बेगीन आं. ओके सो आतां मातशें रोजार कोताय. ओके मागीर मेळटा तुमकां. चल बरोबर ना ती बेगीन हांव मातशें आयकलां. बाय. चल बरोबर ना बरोबर ना बाय बाय. दादा गोईंग बरो कोण एशली फोन कर. बाय बाय. दाडा गेल मरे. हय बेगीन येतलो न्हू. हय बेगीन येता तो. चल या आतां आमची या चल. A few moments later. सो फ्रेंड्स एशली ऑलरेडी पावलो. ओके एअरपोर्टाचे हांवें आतां फोन मारलो पावल मापूं सारको एअरपोर्टार आहा आनी आतां तेगेली 6:30 फ्लायट आहा पॅक आय थिंक वाया मुंबय सोद म्हाका या वाया मुंबय आनी रातिको पावतलो मास्कट. ओके सो हांचे दोगांय बेबीज आमगेली न्हिदलें रेस्ट घेताय. सकाळ उठलो न्हू मागीर मारगांव गेल्लीं आनी तें सगळें काम जालें आनी एशली गेलोच आतां आनी दोगांय न्हिदलें आनी मामी घेवन येयल्ली मँगोज. सो ओमानसो येयल्ल्या न्हू हांवें मँगोज खूंय भायर कोणा कडेन गेलो ना हेचे सगळे घरातू मँगोज खाता घराको जालोले मामी थिंगा सारके यमी यमी बेस्ट लागता टेस्ट सारको बेस्ट सारको यम. ओके सो आतां हांवें खाता बसोता मातशें अगोत खाता आनी मागीर मेळटा तुमकां अनायरा आलिया उठोल म्हणटी. ओके बाय. सो फ्रेंड्स आतां हांव बोर्डींग कोता आतां. ओके आज हांव वयता ओमान चोयला आसता तुमी. सो सारकें हॅक्टीक जाली हे 5 दीस कांय नको गेले आनी आतां मुगे फ्लायट आहा फ्रॉम गोवा टू बॉम्बे
आनी मागीर 2 वरां हॉल्ट आनी मागीर हांव चल्लो मास्कट रातीको पावता हांव 11:55 अशें पावतलो आनी मागीर हाल काम म्हाका सो ड्रायव आहा मागीर 2 वरां ड्रायव आहा बट वयतले टायम कांय नको वयतलो आतां मातशें फ्लायटीन न्हिदोता सो मागीर रिलॅक्स करूंक मेळटा म्हाका ड्रायव करता मागीर न्हीद म्हणा जाल्यार पुरो मावता या सो आलिया वेनिशा नायरा मिस कोता हांव बट सून येता हांव ओके थोडे दिसा वयता मातशें बिजी आहाय तेका लागून आनी मागीर हांव येतलो येत्या म्हयन्या परतून येतलो मातशें चड दिसा येतलो थोडे दीस हे पाट थोडे दीस येयलो न्हू हांव इमर्जन्सी म्हणून नेक्स्ट येता मातशें चड दीस घेवन येतलो या आनी थँक्यू तुमकां सगल्यांक तुमगे विशीस अनायरा दिवपाक ओके अनायरा आतां शी इज फिलींग मच बेटर आनी तुमगे मागण्यांनी आनी देवागे बेसांवाचे तें बरें आहा आतां ओके आनी तेच भाशेन तुमकां सगल्यांक काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा पोतू आनी तेच भाशेन आमी सपोर्ट कराय ओके आनी जायत वायट दीस गेले आमचे कितें येयलो ते आनी आतां सगळें बरें जालां आनी आय होप सगळें बरें उरल्या पुरो देवाक मागता आनी येस आतां थंय स्टार्ट केलां अनावन्समेंट मला आतां वयता ओके आनी मागीर मेळटा तुमकां सो सी यू बाय Later. हाय फ्रेंड्स सारकी ट्रेजेडी जाली पावलो हांव बॉम्बे आनी एक्चुअली कितें जाणा डिले जाली फ्लायट मुगेली सो फ्लायट डिले जायन एक वर आहले मुगे इंटरनॅशनल फ्लायट इमिग्रेशन जालें ना सेक्युरिटी चॅकअप कांय जालें ना सो एक्चुअली हांव देंवत त्या दोणांतल्यान चोड आहलें सो ते अनावन्स कोताले एअर इंडिया पॅसेंजर्स कोण आहाय काय न्हू सो बेग बेगीन तेज बरो वचो नावलो कितको ते म्हणपा लागले की डोंट वरी म्हणपा लागले युअर फ्लायट इज डिलेड म्हणपा लागले 1 hour सो हांव मातशें रिलीफ जालो नाजाल्यार उरलोच म्हाका हांव हिंगाच येसुली ट्रीप सारकी वेनिशा फोन मारून सांगिलें की अशें जालो आनी एअर इंडिया सगळें डिले जाता इश्शी लायक ना म्हाका एअर इंडिया फ्लायट बट कितें करया लास्ट मिनट घेवपा पडलो आनी आतां येयलो हांव हिंगा कितें खावपाक त्या आतां मागीर गेटीको वयता येसुली ट्रीप आज उरपा ओके चल मागीर मेळटा तुमकां बाय सो हांव बर्गर किंगा येयला ऑर्डर केला बर्गर ओके कित्याक आतां मागीर लॉंग फ्लायट आहा न्हू म्हाका 2.5 hours फ्लायट आहा सो कितें खाता पोटान आनी मेळटा मागीर तुमकां सी यू सो फ्रेंड्स आतां बोर्डींग कोता ओके सो वयता आतां मस्कट आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके बरें जालें डिले जालो मग फ्लायट सो सगळें कितें जाता तें बऱ्याक जातलो देवा आमचें बरें ओके चल सी यू देन आनी बेगीन मेळया गोंयांत सो ओके सी यू बाय Later. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स थंय पावलो मस्कट आनी सारको कांसा जाला फ्लायट आसलोली 10 ती हांवें तुमकां सांगिल्लें डिले जालो मग 1 hour मागीर आनी 1 hour डिले जाली आनी 12:10 भायर सोल्या फ्लायट आनी फ्लायट म्हळ्यार म्हाका लायक जालें ना ती AC देखून लागना फ्लायटीक देवा आनी सोमती डिले जाली आज जाल्यार हिंगा मस्कटची 2 जायतेली आनी हांव वयता आतां पार्किंग लॉटा मुगे गाडी सोदपाक आनी बरी वाट आहा ती थिंगसो P6 सिलेक्ट केलो आहा ती मातशें पयस आहा चड दिसतात न्हू हांव गाडी तेका लागून सो आतां वयता पार्किंगा आनी सारको कांसो जाला एक कॉफी माता हुंय आनी मागीर लागोता वाटे 2 hour वाट आहा म्हाका आनी 2 hour म्हळ्यार 4 पावता आसत म्हाका 4 o'clock एस पावतलो न्हिजवा आनी मागीर सकाळ उठोवं जाय आनी कामां वचों जाय ओके चल दाखयत तुमकां गाडी हुंच कोडे आहा ती थंयचे ही लेन आख्खी पार्किंगा वयता ती आतां आमी P3 पावले आमी P6 पावपा जाय बरी वाट आहा अशी जायना पावना अशी
We are back in Muscat. पाचोय पावलो मुगे गाडी कोडे बुरी वाटा भाई आज काज काय लिफ्ट भी काय ना इसी फाइनली पावला दुडान बोल्या गाडी में गेली. The next day. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशे आहे सगळी. आज हो आता नेक्स्ट डे. ओके, आय मीन मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग. सकाळ उठवला, लेट जाली उठपाक कित्याक हांव लेट पावलो न्हू. काल कांय शूट केलें ना, मागीर हांव पावलो म्हणटरी कित्याक चड लेट जाली. 4:10 जाली सकाळची आनी सो टायर्ड आसलो. बेगीन शावर घेयलो आनी हांव गेलो न्हिदो कित्याक म्हाका सकाळ कामां वचपाक. सो 7:30 उठवला हांव. लेट जाली. बेगीन न्हेसोन वचत कामां वयता. सारको हॅक्टीक डे आसलो कालचो. आय मीन हॅक्टीक डे एंड नायट. जाणाय तुमी, सांगेल तुमकां की फ्लायट डिले जाली 2 वरां आनी AC चलना कांय ना. सारकें तेच हाडलें, मागीर 2 वर ड्रायव्ह. सारके टायरींग जालें. बट इट्स ओके. बरे भाशेन पावलो हांव, सेफ एंड सावंड. आनी मिस कोता वॅनिशा बेबीजां मिस कोता. ओके, आज ती पिकनिके मी वयताय ही पळोवपाक. सो तांकां सांगलें बरें को आसाय म्हूण. आनी हांवूय बिजी आसतलो कामां सारको. ओके, सो येस, तें सांगपाक हांवें आज शूट केला. ओके, आज शूट केला सकाळी. ओके, कित्याक कालय तुमकां उलयलें ना. रेस्ट एवरीथींग गूड. आनी थँक्यू सगळ्यांक. अनायरा तुमनी जायत प्रेयर्सान दवरलो. जायते आमकां एडवायस दिले, जायते लोकांनी आमकां हें केलें, बोर मागोन धाडले आनी भिनाक आमकां हें दिली, घोटाय दिली. थँक्यू तुमकां. जायत बरें चल म्हाका की एटलिस्ट आमगे यूट्यूब फॅमिली सपोर्ट कोता आनी जायत मागील मुगे चोडा लागून. आनी देव बरें कर तुमकां. ओके, तुमगे फॅमिलीचे बेसांग घालो. ओके, आतां वयता कामां. ओके, आनी मागीर मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओ. जस्ट सी यू देन. टेक केअर. बाय.